We welcome you today to the fifth day of novena to Venerable Father Agnel. We are presenting this from Father Agnel School, Gautam Nagar, New Delhi, where the devotion to Father Agnel is very, very strong. Today is dedicated to inter-religious dialogue. The theme is mission in dialogue with peoples and different faiths. One of the most delightful sentences in the Bible is, Jesus went about doing good. Doing good has no barriers, no differences, no color, no caste, no creed. Doing good is about witnessing the divine within us. This is the command of Jesus for us. Venerable Agnello was deeply sensitive to the spiritual and material needs of his flock. Whether in Siroda or Samvardev in Goa or Kumta in Karnataka, whether it was his friend or his foe, Catholic or Hindu, Venerable Agnello was open to all peoples. Venerable Agnello is a model for all of us in our multicultural and multi-ethnic society. People of all faiths flock to the feet of Venerable Father Agnello in places of his devotion, Pilar, Bandra, Vattal and other places. Today we have Veronica with us, who has been touched by the grace of Venerable Father Agnello. She will relate to us her experiences. ही मुझी दो वनिया आणि हांव वेरोनिका रॉड्रिगीज गांवान मांदूरचें. अडेज वर्सां आदीं हांव गोरवेस आसतना जायते रोगोत भोगतालें हांव. तेन्ना दोतोरान सांगलें म्हजो आनी म्हज्या भुरग्याचो जीव रिस्कार आसा म्हणून. आमी सगल्यांनी विस्वासान पाद आग्नेला कडेन मागलें. पाद आग्नेलान आमचें मागणें आयकून थोड्या दिसांनी म्हाजें रगत वखपाचें कमी जालें. तोरूय आसतना आमी आमचो विस्वास उणो करूंक ना. आमी पाद आग्नेला कडेन मागीत रावलीं. शेवटी पाद आग्नेलान म्हाजो पात बरे भाशेन करून नॉर्मल डिलिव्हरी करून एक भुरग्याचें देणें फावो केलें. पाद आग्नेलाचे मजतीन हांवें देवा लागीं मागलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. जाल्यार देण्या खातीर हांव दिनवासतां आनी बेगीनूच पाद आग्नेलाक सांताचो मांड मेळूंक हांव मागतां. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या वावरा दोंद्या पासत पाद आग्नेलाच्या मजतीन मागता.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. समाजांत जायतीं भासांनी चिंतपी आनी वागपी आसात. तांचे आनी आमचे मदें एके वाटेन अंतर आनी दुसरे वाटेन दुस्मानकाय पुर्यान आसा. हांव म्हाका देव सोमेस्तांक हें चिंतप ह्या काळार चुकीचें. म्हणटच आपल्या धर्मांत तीर आनी विस्वासी रावन दुसऱ्या धर्म आनी चाली सवें सोयरीगोत इश्टागोत संवाद करूंक भोव गरजेचें आसा. ती दुस्मानकाय पयस करूंक आनी एकामेका सवें भावपणाचें आनी समजिकायेचें मोन घडून हाडूंक सोम्या जेजून आमकां आपल्या जिविताचे देखीन दाखयलां आनी शिकयलां. ही शिकवण आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी घेवया. सोम्या जेजूची शिकवण आमी सारकी घेवंक ना वो ती फिक्रीन पाळूंक ना जाल्यार आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसोणें मागुया. दूख धरून आमी सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista gaglut kor, Krista gaglut kor, Somia gaglut kor, Somia gaglut kor. Moima देवाक उंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गेच्या राया सुर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भोक्तीन आमकां सदांच संतोश मेळो असो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे एकपोटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजस जेत्रो आपल्या सासूच्यो हीण राखतालो हो मिद्यानाचो यादनीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिणांक ओरोण्याच्या पयशिल्ल्या बागांत व्हेल्यो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका चिलकुटांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. चिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें. मोजसान म्हणलें, हें कसलें दर्शण आनी तें चिलकूट कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलों. मोजस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय, तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोजसान आपलें मुखामोळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. आत्म्या मोच्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजांतसून. आत्म्या मोच्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां, कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. सगळे तुजे अकमान मोगाचो देव भोगशिता. सगळ्या तुज्या वायटांक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोदून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोनवालायचो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. निधीन फांकतात सगलीं ताची वर्तीं कोतुत्वां. चुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोजस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकयलीं आपलीं नवलां. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आर्योपागाचे महासोबे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगलेच वाटेन तुमी एकदम धोर्म पाडपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अणवळखी देवाक हो बरयलोलो नामलेख आसलोली एक वेदी हांवें देखली. बरें तर वळखोन आसतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचला तो देव. स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशांतावन सगळे मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी त्या राष्ट्राच्या देशाक
शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून सांसपून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. अशेंच तुमचे मोदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी सोगलीं खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कुळेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचें, रुपयाचें आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान लोक्ष घालूंक ना. पूण आतां सोगले कडेन आसलोल्या सोगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची नितीवंतपणान नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एक मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंतपण करूंक थावी खात्री ताणें आमकां सोगल्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तरी कांय जाणांनी ताका एकठांवन भावार्थ दवरलो. हांचे मदें आसलो दियोनीस नांवाचो आर्योपागाचे महासभेचो एक वांगडी, दामारीस नांवाची एक बायल आनी तांचे बराबर आनिकूय दुसरी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Gori baboin, goshi sogli. Surek botam. Raulia wami, gitlem bore, gitlem bore, gitle sobet, sobet. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. कोणाक गोमलेलें ताका नाका आसलें. पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना.
ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलेलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरो फेनेस्केरेन कान आनी आपले दुयेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप हें सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाडून ताका म्हणलें, वय सायबा, पूण मेजां थोडो आसात ती सुणी भुरग्यांचो उरता तो किसपुटो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुयेवलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वचो जाल्यार हातूंनार आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेल्लो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय दुसऱ्या धर्मा विशीं आमी संवाद करचो. इंटर रिलिजियस डायलॉग. आनी हाचेर नियाळ करतना पयरूच जी घडणी घडल्या ती म्हज्या मनांत येता. एके वस्तुरेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें, फादर, म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय. आनी ती आयली, ऑफिसांत आयली आनी आपणाची काणी सांगली. आपूण केणी आसली, म्हजो घोव थंयसर आसा, पूण म्हजें बिजनस देंवत आसा. माय बिजनस इज फॉलिंग डावन. आनी तशेंच गोंयांय म्हजें ल्हान बिजनस आसा तेंय पडटा. आनी देखून हांव हांगासर आयल्या. हांवें विचारलें, कोणें धाडल्या तुका? आनी ती म्हणूंक लागली, म्हजें बिजनस चलता थंय सायडीक एक हिंदुवाचें बिजनस आसा. आनी ताणें पयर म्हाका पळयलें आनी म्हणली, मॅडम, यू सीम टू बी डिस्टर्ब्ड. आनी तिणें सांगलें, वय. आनी तेन्ना हो हिंदू भाव तिका सांगूंक लागलो, पळय, पिलार वच आनी थंयसर पाद्राग्नेल आसा. आनी तो जायत्या जाणांच्या जिवितांत समाधान, शांती आनी तरेकवार गरजांक पावता. हें म्हाका एक क्रिस्तांव अस्तोरेन पयरूच सांगलां. खरेंच सोचाप जालें, हो हिंदू भाव हे अस्तोरेक सांगता, पिलार वच आनी तुज्यो गरजो पाद्राग्ना वरवीं घाल. हांगासरून ती उलयली, बरें कुमसार केलें आनी शेकी बेताना म्हणूंक लागली, फादर, नाव आय फील रिलॅक्स्ड एंड आय नो that Father Agnel will bless me and all my endeavors. हांवें तिका सांगलें, तुका तर हांगासर हिंदू भावान धाडला जाल्यार तूं आतां वच आनी तेच हिंदू भावाक सांग हांव पिलार गेल्ली आनी म्हजे जिवितांत हांवें शांती अनुभवल्या. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी असो विशय आमी घेता, इंटर रिलिजियस डायलॉग. पयले सुवातेर आमकां अर्थ मेळूंक जाय, कितें तें? देवान मनशाक कूड रचला आनी देव सोगटांचो. पूण इस्रायल परजा चिंताली की देव फकत तांचोच म्हूण. आनी देखून देवान जेन्ना आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो तेन्ना इस्रायल परजेचो म्हूण धाडूंक ना, पूण आख्ख्या मनशा कुळाचो. ही इज द सेवियर ऑफ ऑल मॅनकायंड.
आनी देखून जेजू जल्मल्लो त्या दिसा आंज बोडव्यान हें सोबीत गायन गेलें. शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक जी कोण जेजूक तांचो सर्वंडार म्हूण मानून घेतली. आनी होच जेजू उपरांत आपल्या प्रवचनांत जुंयसर वेता थंय सांगतालो, हांव फकत इस्रायल परजेकूच येवंक ना, हांव फकत बऱ्यां खातीर येवंक ना, पूण म्हाका बापान धाडला जाल्यार सोगटां खातीर धाडला. देखून जेजू जावन आसा सोगटांचो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागयोन पावलू ते रोमाकारांक तें मंदीर आसलें तेन्ना थंय वचून तो तांकां भाशण दितालो. आनी थंयचो तो पळयता एक वेदी आसा, टू द अननोन गॉड, तुमी ओळखनात ते देवाक. आनी होच सोयेक घेवन बागयोन पावलू तांकां म्हणटा, येस हांव आयलां तुमी ओळखना ते देवाक ताची वळख दिवंक. एंड देन ही बिगिन्स द डायलॉग. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, काल आमच्या हिंदू भावांनी, पारसी, सीख आनी मुसलमान लोकांनी दिवाळी समोरपल्या. आमी तर तांचे लागीं संवाद करतले जाल्यार हांव म्हणटलो आसलो, हो एक बरो सोयेग. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत दिवाळी आनी तांणी आकाश दिवो हे तांच्या घरांत पेटयला. आनी तांची परब म्हणल्यार ओत्मीक जोयत तांकां काळोखाचेर, स्पिरिच्युअल विक्ट्री ओवर डार्कनेस. बऱ्याचें जोयत खोट्याचे वरवीं, नॉलेज ओवर इग्नरन्स आनी सोथाचें जोयत फोटिंगपणाचेर. हें तर आमी सर करीत जाल्यार येता त्या म्हयन्यांत आख्ख्या संवसारार आमी नातालांची परब समोरपतले. दिवाळी इज द फेस्टिवल ऑफ लायट्स नोव्हेंबरांत, आनी डिसेंबराच्या म्हयन्यांत इज ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ लायट. कित्याक जेजूनच म्हणलां, आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड, आय एम द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड. आनी जेजूच्या जल्मान वायटाचेर जोयत वेला. ही जावन आसा सोयरीगोत ह्या आमच्या नॉन कॅथलिक्स आनी आमी आमचे बरोबर. काल आमच्या इश्टांनी आमकां नेवऱ्यो धाडल्यात. नातालांच्या दिसा आमी नेवऱ्यो करतल्यो. ही जावन आसा सुरवात. ज्यो पावलू रोमकारांक म्हणटालो, तुमी ओळखना तसले त्या देवाक ताची खबर हांव सांगूंक आयलां. आमी संवाद करता तेन्ना समजूंक फावना आमी ह्या हिंदू बाबांक क्रिस्तांव करताय म्हणून. पाप साहेब फ्रांसीस चितले पावटी इंटरफेथ डायलॉग ही हॅज इन इटली एट आसिझी. तो तांकां सांगता, दिस इज नॉट फॉर कन्वर्शन. आमी समजोवचें न्हू की इंटर रिलिजियस डायलॉग संवाद ऑन बाबार्द्या सगळें तांकां कॉम्बेट करूंक. हें काम तुमचें आनी म्हजें न्हय, हें काम देवाचें, पवित्र आत्म्याचें. पूण आमचें काम जावन आसा आमी हो डायलॉग संवाद चालू धरूंक. आनी हो एक बरो सोयेग. उजवाडाची परब, आमी उजवाडाची परब. काळोखाचेर जोयत, पातकाचेर जोयत. स्वताक जोयती भोंवन फोटिंगपणांक सोडून दिवप. आनी हेंच जेजू आमकां सांगूंक आयला. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या बिस्म साहेबान ह्या वर्साक गवळीक चिटीन बरयलां, तुमी म्हजे गोवाय. आनी आमचें क्रिस्ती गोबायपण आमी दितलें जाल्यार आनी हो संवाद बरे भाशेन चलयतले जाल्यार गरजेची वस्त आमी
आमच्या बाबार्थाची बुन्याद गोट करूंक. आनी पाप साहेबेंच सांगता, ऑल आवर इंटररिलिजियस डायलॉग इज फर्स्ट ऑफ ऑल की आमी आमच्या बाबार्थाची बुन्याद गोट करूंक. आमीच तर दोलतांव हालतांव जाल्यार आमी ह्या जेजूक हाची वळख आमकांच तर ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कशी दितल्यो. आमीच तर ती जियेना जाल्यार दुसऱ्यांक आमी साक्षी कशी जातल्यो. देखून हे नारे मातशे बदलेक सोनबाद इंटररिलिजियस डायलॉग पयले सुवातेर दर एकल्यान क्रिस्तांवान जाका पवित्र स्नान फावो जाला आनी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर आमी याज्ञीक प्रवादी आनी राजा आनी गवळी जाल्यार आमी पयले सुवातेर हे जेजूक ओळखूंक गरज. स्ट्रेंथन आवर फेथ फर्स्ट and then we become true witnesses. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ते अस्तोरेक म्हणटा, पयलो हांव देवाच्या भुरग्यांक तांकां पयलें कितें आसा तें दिवंक जाय. आनी जेजू हेंच सांगता, देवाच्या भुरग्यांचो तांकां कितें भाशेन पवित्र स्नान फावो जाला, तांणी आपणाचो बाबार्थ तीर करचो, गोठ करचो. आनी त्या उपरांत ह्या आमच्या बाबार्थान आमी दुसऱ्यांक आमी देख जावं, हेंच जेजू म्हणटा. आनी ती अस्तोरी सांगता, पडटा तें तुमच्या बोशे वयलें मेजा वयलें तें आमकां दी. तुमचेच तर बोशींत पडटा सारकें ना जाल्यार आमचे बोशींत आनी कशें पडटलें. तर आयज पाद्रागल्याच्या 9व्या दिसा 5व्या दिसा आमी मागुया पाद्राग्नेल जुंयसर वेतालो तो लोकांक दोशी करिनासलो. तुमी म्हाजी आनी दुसऱ्याची कशी ना, पूण सगल्या लोकांक खंयच्याय धर्माच्या लोकांक तो पावतालो. आनी देखूनच तो आयज आमकां नमुनो जावन आसा. आमी हो सोनबाद आमी चालू दवरूंक, आमचो बाबार्थ तिरावंक आनी आमी ओ क्रिस्ती लोकांक आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवंक. होच जावन आसा अर्थ इंटररिलिजियस डायलॉग ह्या सोनबादाचो. आमी आमचो बाबार्थ तिरावून जिवंक आनी दुसऱ्यांक तांच्या बाबार्था प्रमाणे जिवंक आनी चलोवंक आमी तांकां तांचे बराबर वाटेर चलून आनी वाटेर चलतना तांकां आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक. हेंच आयज मिसांतल्यान आमी मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां. हेच उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ आमी तिरावुया आनी होच बाबार्थ आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी जावंक दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण सत मानता बराबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्वपददार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपददार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठाण, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. तीर आनी अखंड बाबार्थान आमी जिवंक आनी हो सोनबाद डायलॉग आमच्या जिवितांतल्यान आमी चालू दवरूंक आमची कालती मागणी बापाक आमी उबारुया. कोविड-19 ह्या पिडेच्या काळार पाप साहेबान फ्रांसीस बिस्म साहेब, फिलीप नेरीक आनी हेर क्रिस्ती वडिलांक दोनिया देवान विघ्नांतले वाटावचे आनी आपले पोरचेचो सांबाळ करूंक
आदार दिवचो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यान आपले पोरचेक आपले कुवेटी प्रमाणे करचे आकांताक पावूंक तांकां खेरीत कृपा दिवची म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आतांच्या काळार भावा भयणांनी देवाचें उतर चिंता मनान आयकूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्या सोवें जेजूचें देणें काकलुटीचें समजिकायेचें आनी उदार जावचें मन ह्या मिसांत भाग घेतल्यांक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. इल्लोसो वेळ ओगीर रावन आमचे दोळे बंद करुया आनी आमची खासगी मागणी बापाक आमी उबारुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या देण्या खातीर दिनबासतना सगळ्या मनशां कुळाचो सरवंडार कसो तुवें ताका पाठयलो आनी सगळ्या मनशां खातीर जेजून आपणाकूच बापाक उबारलो. हेच जेजूच्या नांवान जी आमी मागणी तुका उबारल्यांत तितूंच शांती पावय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Udia sove amci casa do forta suganido sorangele Jesu duka bedoida suganido sorangele Jesu duka bedoida utkacha debia vori amka tuja gerokta kursache tuje bori Jesu mushatarona kursache tuje bori Jesu mushatarona म्हज्या सर्वीस पोल मानून घेवंक मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मोरम समरमतांव. जिव्या बाबार्थान ताचें पोनजीवन पोण परगोडटांव. तीर बोरब्याशान ताचे मोहिमेमोन तेण्या कोत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Poet, 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 non barazzo, solve sportu, sorgani, sonsar polja, tuja, voi povan, o sorgi, duka, soj, solve spora, činovi, Jeta taka soj, od sorgi, duka soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्त मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन भासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Sumia Jesu, ami hodokata, ani hegasit lepieta, tidle bounty, tu voi povan Jesur, ami tuji moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत धोरून दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगाता त्याच येसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेसून आमकां शिकयलां देवाक बाप म्हूण उलो मारूं आनी आख्खे मनशा काळ खंयच्याय धर्माची आमी जावं आमी सगळीं एकाच देवा बापाची भुरगीं. हेच मनान आमी सगळीं जीव आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी साक्षी दिवं म्हूण जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकतां. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ स्वची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमिया जेसू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेसू जाका बापान सगळ्या मनशा कुळा खातीर संवसारांत पाठयलो आनी होच जेजू संवसाराचो उजवाड आमच्या जिवितांत मिसळ जावन आमकां गोठायन बोळ दिवं. आमच्या जिवितांतल्यान आमी ह्या उजवाडाक साक्षी दिवं. हे जेजूक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मनाची देणी वेगवेगळी आमी सगळी सगळ्यांक रूपणे जेजूचे आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी ओत्मीक कुमन्यावाचें मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक रोगत म्हजें शेवंक जायना देखून ओत्म्याक पूण तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंगूंक आशेतां. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक कधीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलेल्या जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणेंच फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. साबिनो मिरांदा कालांगुट्टान आपणाक मेवलोलो उपकार हे भाशेन सांगता. जुलयाचे नोवेर हांव खाला पडलो आनी म्हज्या फाटीच्या कोण्याक बरोच माल लागलो आनी फोडफोड जाताली. म्हाका दिसलें म्हजे फाटीचो कोणो कितेंय तरी सिरियस जालांशें. म्हाका हॉस्पिटलान व्हरतना हांवें वाटेर मानेवोत आग्नेलाक व्हडा भावार्थान मागणें करीत आसलो, कांयच सिरियस जायना जाल्यार पुरो म्हणून. हॉस्पिटलान म्हजी एक्सरे काडली. एक्सरे काडटना देखून हांवें मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो. एक्सरे रिपोर्टाचेर कांयच सिरियस ना. हाडाक ना म्हूण फाटीच्या कोण्याक फ्रॅक्चर देखून जावंक ना. हांव मानेवोत आग्नेलाचो व्हड आस्कारी आनी मानेवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच ताका आल्ताराचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भावाचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान आमी सगळीं हे नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उदेशी वचोन लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. पिडीवंताचेर मागणें. हे मागण्यांत
भावार्थान आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी गोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे पोरी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां कालच्यो आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राज वचूलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद बाबार्थ जिवंक आनी बाबार्थाची साक्षी दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezucia Bogda, tudzie nam ai spor solta, mi sot me gomle tu nasa sorgach warda goita, mi sot me gomle tu nasa sorgach warda goita. Ula samche deva mokar polyok dukatara. Ula samche deva mokar polyok dukatara. We welcome you today to the 5th day of novena to Venerable Father Agnel. We are presenting this from Father Agnel School, Gautam Nagar, New Delhi, where the devotion to Father Agnel is very, very strong. Today is dedicated to inter-religious dialogue. The theme is mission in dialogue with peoples and different faiths. One of the most delightful sentences in the Bible is Jesus went about doing good. Doing good has no barriers, no differences, no color, no caste, no creed. Doing good is about witnessing the divine within us. This is the command of Jesus for us. Venerable Agnello was deeply sensitive to the spiritual and material needs of his flock. Whether in Siroda or Samvardev in Goa or Kumta in Karnataka, whether it was his friend or his foe, Catholic or Hindu, Venerable Agnello was open to all peoples. Venerable Agnello is a model for all of us in our multicultural and multi-ethnic society. People of all faiths flock to the feet of Venerable Father Agnello in places of his devotion, Pilar, Bandra, Vattal and other places. Today we have Veronica with us, who has been touched by the grace of Venerable Father Agnello. She will relate to us her experiences.
ही म्हजी धूव वनिया आनी हांव वेरोनिका रॉड्रिगीस गांवांत मांदूरचें. अडेज वर्सां आदीं हांव गोरवेस आसतना जायतें रगत भोगतालें हांव. तेन्ना दोतोरान सांगलें म्हजो आनी म्हज्या भुरग्याचो जीव रिस्कार आसा म्हणून. आमी सगल्यांनी विस्वासान पाद आग्नेला कडेन मागलें. पाद आग्नेलान आमचें मागणें आयकून थोड्या दिसांनी म्हाजें रगत भोगपाचें कमी जालें. तोरूय आसतना आमी आमचो विस्वास उणो करूंक ना. आमी पाद आग्नेला कडेन मागीत रावलीं. शेवटी पाद आग्नेलान म्हाजो पात बरे भाशेन करून नॉर्मल डिलिव्हरी करून एक भुरग्याचें देणें फावो केलें. पाद आग्नेलाचे मजतीन हांवें देवा लागीं मागलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. जाल्यार देण्या खातीर हांव दिनवासतां आनी बेगीनूच पाद आग्नेलाक सांताचो मांड मेळूंक हांव मागतां. So willing and so wide, oh Father.